हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळी? होप तुमी सगळी बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर गोवन क्रिएशन 2.0. खूब दिसांनी असो व्लॉग सुरू केला आनी हालीं व्लॉग सुरू करता आनी मागीर कंटिन्यू करूंक पावना. इतलें बिजी उरता. सकाळचें उठून म्हजें मेन काम आसता तें गंव धुवन सुकत घालपाचें. एवरीडे हांव 5 किलो गंव धुता, सुकयता आनी ऑलमोस्ट 10 ते 15 किलो गंव दळटा. कित्याक जाणां कोण कोण येता न्हू अशें दळपाक बी, सो ताका लागून प्लस रागी मागीर जवार ते बीन आसता. सो ते आतां हांव हालींच दळचें ना कित्याक म्हाजे कडेन स्टॉक आहलो तो सगळो सोंपलो. फकत नाचण्याचें पीठ आसा आनी पुजा बीन हालीं गौतमाक कर सांगल्या थोडे दीस 5-6 दीस मागीर हांव करतलें. आनी आयज म्हाका न्हू आज संडे आसा आनी आयज म्हाका एक्चुली एक वेडींग आसलें पण हांव अनफॉर्च्युनेटली वचोंक पावचें ना. आनी आयज आमी करतली चिकन. सो चिकनाची रेसिपी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी गार्डनान पळया म्हज्या कितली बरी फुलां येयल्या दाखयता तुमकां. हे पळयात, हेय घेयला आनी गुलाब 4-5 फुलल्यात ते कट करून आनी गोकर्णाची हालीं खूब फुलता. गौतम न्हू हालीं पुजा करता तेन्ना गोकर्णाची सगळीं फुलां घालता. बरी दिसता पळोवपाक. हेय घेयला, म्हाजें न्यू एडिशन आसा. थंयसर बी फुल्ल्या आनी खूब अशीं फुलता हालीं. अशें म्हणटा की थंडेच्या दिसांनी जीं फुलां आसा पळय तीं चड फुलता म्हणून थंडायेन. आनी ही पळयात म्हाजी गाडी हांव दिसता घेवन येयलें. व्हिडियो बीन तेन्ना कांय शूट करूं ना कित्याक म्हाका आतां गंव बीन सगळीं हाडचें पडटा न्हू आनी कोणाक जाय जाल्यार मागीर डिलिव्हरी दिवपाक शकता. पण बायक हांव बालवाडीक हाडपाक वयताना हांगासर 5 मिनटांची वाट चलत वयता. तो म्हणल्यार सद्या हाडूं नाका, ताका मातशें 1 म्हयनो जावन आनी मागीर वच तूं गाडयेन बीन हाडपाक बीन वयता तेन्ना. आनी म्हाजें कामां आसता न्हू तारीर बीन अशें पॅकिंगाचें सामान बीन हाडपाचें, रेट शीट्स बीन हाडपाचें. सो ताका लागून म्हाका गाडी जाय आसता. सो अशी आसा अपडेट आनी दाखयता तुमकां फुडें कितें जाता तें. सो हांवें चिकन हाडलां, मातशें वॉश बीन करता आनी ग्रीन पेस्ट करता. ऑलरेडी हांवें 2-3 फावटी वॉश केला पण म्हाका दिसता हें बीन सगळें काडपाक जाय. सो आतां चॅक करता, वॉश करता आनी मागीर ताका ग्रीन पेस्ट लायता. ग्रीन पेस्ट करपा खातीर बरी कोथंबीर अशी साफ करून घेतल्या. इतली कोथंबीर म्हाजी बरी अशी पिड्ड्यार जाली. खूब दीस जाल्ले, एका 10-15 दीस जाले. सो इतलीच गावली म्हाका कोथंबीर. तितून घालता हांव आलें आनी लसूण. आतां घालता हांव आलें. तितून घालता 3 ग्रीन चिली. ह्यो आमच्याच झाडाच्यो बऱ्यो खूब स्पायसी आसा, 3च घालता. आतां हांवें बऱ्यो 10-12 लसूण घेतल्या त्योय घालता. आनी हितून हांव आमटान बीन एक्स्ट्रा लिंबू बी कांय घालचें ना. हांव घालता दही घातल्या उपरांत न्हू बरें सॉफ्ट जाता फूड. हे पळय बरी दही घातल्या म्हणजे जे 10 रुपीजाचें पॅकेट येता पळय तें हाफ घातलां आनी तें आतां हांव वांटून घेता. हे पळय बरी ग्रीन कलर येतलो आहा, बरी पेस्ट वाटलेली आहा. हे चिकनाक घालून न्हू बरें अर्दें 1 वर मॅरिनेट करून घेवपाची. हे पळयात बरें ग्रीन पेस्ट जी आसा ती लायल्या आनी ती मॅरिनेट करपाक दवरल्या. मीन वायल जें आसा हांव नाल्ल बीन सगळें कातून घेता. नाल्ल, कांदो, टमाट सगळें जें लागता पळय तें सगळें कातून घेता. आतां हांवें म्हाजी सगळी तयारी करून घेतल्या. 2 कांदे कापल्या, 1 टोमॅटो आनी नाल्लाची सर कातून दवरला. आतां फुडलो प्रोसेस करता. सो कायल ऑलरेडी दवरली हांवें आनी तातूंत तेल घातलां. तेल बरें गरम जालें म्हणटकीर तातूंत हांव घालतलें ऑनियन. हांव घालता तितून ऑनियन आनी सगळें न्हू लो फ्लेमीचेरूच करून घेवपाचें. आनी ग्रीन पेस्ट वाडटाना हांवें ऑलरेडी ग्रीन चिली घातल्या. सो आतां हांव भाजपाक ग्रीन चिली यूज करचें ना. प्रोसेस चालू आसा म्हजो चिकनाचो. कांदो भाजता आनी भायर मातशें लक्ष दिवपाक येयलें. तो कालच्यान न्हू काल आख्खो दीस आनी आयज आख्खो दीस तो गौतम गाडी सारकी करता. पल्सर कितें तरी करता मॉडिफाय, दाखयता तुमकां. मागीर फूल लूक रेडी जाल्या उपरांत मागीर दाखयता ती म्हाजी गाडी कितें करता पळय. आनी बाय न्हू आनी काल समोर केल्लो भितून खेळटा काळोखान दिशिना. कांदो बरो रोस्ट जाता. मदीं मदीं येवन हांव चॅक करता. कांदो बरो रोस्ट केल्या उपरांत मागीर टोमॅटो घालतली. कांदो म्हाजो बरो रोस्ट जाल्लो आसा. आतां हांव भितून घालता टोमॅटो.
रोस्ट चालू या आता काढून घेता. सो ऑलरेडी ऑयल आसा तितून हांव घालता माझी सय आणि सय न्हू बरी रोस्ट करून घेता. बरी भाजलेली आसा. आता तितून घालता गरम मसाला. आमचो होममेड गरम मसाला तो तितून घालून घेवपाचो. सो आता भितून घालता ऑलमोस्ट 2 स्पून व्हडले स्पून हा ते. सो ऑलमोस्ट 2 स्पून गरम मसाला घालता. गरम मसाला घालून बरे अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. हे न्हू आतां बरें थंड जावन घेवपाक जाय. मीनवायल हांवें चिकन एक जे कंटेनरान हांव चिकन कूक करतलें तितून ट्रान्सफर करून घेतला. मातशें वक्तान हें शिजत दवरतलें. हे पळय चिकन हांवें गॅसीर दवरला लो फ्लेम करून बरें शिजपाक. आनी मिक्सराच्या जारान सगळो जो मसालो जो भाजलेलो तो काडून दवरला. तो आतां बरो वांटून घेता. चिकन कूक जावपाक न्हू एटलीस्ट 15 मिनिट्स लागतले. सो मीनवायल हांव मसालो वांटून घेता. बरें न्हू 10-15 मिनटां जालीं आसा आनी चिकन जें आसा पळय तें बरें शिजलेलें आसा. तें ग्रेवी घालून उरलेलें जें आसा पळय तें शिजोवन घेवपाक जाय. मीनवायल हांव पेस्ट वांटून तितून घालून घेता. पेस्ट जालें आनी हे पळय वांटूनय घेतलें तें आतां भितून घालून घेता. हे पळय वांटप हांवें घालून घेतलें. वांटप आनी थोडेशें उदक घातलें कित्याक मातशी ग्रेवी अशी पातळ करपाक. पोळी वांगडा बीन खावपाक मागीर बरी पडटा न्हू. आतां भितर घालपाक जाय मीठ आनी मॅगी क्यूब. मागीर ही खतखतो आयल्या उपरांत सर्व करपाक रेडी आसा. सो आतां हांव घालता भितर एक मॅगी क्यूब. चिकन कमी आसा न्हू आनी आमचो होममेड गरम मसाल्याक बरी टेस्ट आसा. सो एकूच घालता आनी आतां घालता हांव मीठ. चमच मीठ घालता. एका न्हू आमच्या नेबरान हाडून मायक दिला. सो ते मायकार उलयता कंटिन्युअसली. प्रॅक्टीस करता स्टेजीर उलोवपाची. स्टेजीर पावल्या उपरांत उलयता नाको येवं आनी येता हेजें तें काम चालू आसा. कितें ऑलमोस्ट 2 दीस जाले आतां तो करता आनी 4-5 दीस वयतले अशें. पळय तेणें न्हू फोनाक नांव आसलें तें काडलें सारकें. मागीर हें दसयलें आनी मागीर हें नांव जें आसा पळय पल्सर तें परत दसयलें. बारीक 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 अशें केलां तेणें. ताका ऑलरेडी 2 दीस लागले. हो मागीर तो बरो दिसता. पळया गायज ताका खंय बसला तो. ताका वाजूय येना. कंटिन्युअसली 2 दीस जाले तो गाडयेचें आपलें काम करता. आयज म्हाका मोरचें लगीन आसा न्हू. सो हांव वचोन पावूंक ना आनी पप्पा येयलो फ्री व्हरपाक. तेन्ना गौतम जेवपाक बसलेलो. बायन पप्पाक पयलो कशेंच आयकना जाल्यार आपूण वयताच म्हणपा लागलें मामाया. सो मागीर ते गेले. आतां 5 जाले. आतां वयता बायक आमी. म्हणजे हांव रावतलें. मागीर गौतम आमकां सांजचो व्हरपाक येतलो. म्हणजे लेट नायट अशें 8-8:30 जाली आनी आतां हांव वयता. रावला इल्लेशें चिकन घेता. इल्लेशें म्हणजे सामकें इल्लें घेता. 2च पुडी घेतल्या. हे जे डबल सपल तो म्हाका दवरपाक जाय. दवरून थंय दवरला. गाडी बरी पार्क केल्या आनी आपुणूच अशें पळोवन घेवन पळयता. पळयात गाडी आजून रेडी जावन आनी 1 दीस वयतलो. कितले दीस लागतले रे आनी? हां हय आता मोर्ची ऑर्डर आसा. 5-10 मिनटांनी पावतली. 10 मिनटांनी पावतली.
लष्करीचे मोर पागिली भुली. टाईम झाला असा अराउंड 11:30. ऑलमोस्ट 11:15 जाय ती बाय न्हिदले. बाय न्हू घरा येवन मागीर कांयच खावना मामागेरसून. आमी अरावंड 9 o'clock कशी घरा पावली. ते न्हाले, ताका वॉकाक बीन लायले, ते फूल येता ताका लागून. आतां हांव घेता 11:30 सुमार कॉफी. हो लागला पयडा स्टिकराचो तो, सो कांय कमेंट करूं नाका. आनी आतां हांव व्हिडियोचा हांगाच एंड घेता. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.